Izbytą monitor kodu. Jarnik sejmok mitor sorda. Yukardiu yagayon kodu. Misabite kacir sayat. Lan porpat kacibuk doru. Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून ओलियाना हेरियत सिल्वेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फ्लोरिना मिस्किता हिच्या ओतम्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मानुएल फेर्नांडीस ट्रेसी साल्दान्या केसी मेबल फेर्नांडीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता आसोय जॉन डिकॉस्टा देवस्वाग्रांत फ्रांसिस्को मेनेझीस दाबोली वायलेट गामा ग्रीन व्हॅली जोसन मिरांदा Alto Daboli, Luis de Cruz, Apa Orchard, Lavina Fernandes, Regina Mundi, John Fernandes, Alto Chicali, Noel de Souza. या कुटुंबाचेर सायबीणमायचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया सगळे बरेपणा पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवाक विनंती करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिय भाव भयणीनो जेजू सवे आमकां नवें जिवीत फावो जाता आनी हें जिवीत फावो जावचे पासत आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक गरज ह्या पासत नवसरणेक उलो जायते पावटी ह्यो नवसरणेक मारलेलो उलो आमी भेऱ्या कानार घेतला जायते पावटी जेजू सवे मेळ्ळेलें जिवीत आमी पातका वरवीं ओगडायलां असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया मोहिमेवन देवा सर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक बागेवन पावलून रोमकारांक बरयले चिटीवेलें वाचप भाव भयणीनो क्रिस्ता जेजू सवें आसात तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फॉर्मोण ना कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें जिवीत दिता त्या आत्म्याची समोर्तीन पातकांचें आनी मरणाचें समोरिंतलो तुका निवारलो मनशा स्वयंबाचे असोतकायेन लागून जें सुमूर्ती कडेन घडोवन आसलें तें देवान केलें पातकांचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा स्वयंबाच्या रुपान पातकां खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा स्वयंबाच्या पातकांचेर ताणें अपराधांचें फर्मोण मारलें
मासा रोगटा पोरमोणे न्हय बोगोर आत्म्या पोरमोणे चलतल्या आमा कडच्या सुमूर्तीचें न्यायनितीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी पोरमोणे जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या पोरमोणे जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीच्या आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाची स्मुर्तीक ती कालती रावना न्हय म्हूण तिच्यान रावूंक जायना. कुडीच्या वणवण्या पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वणवण्यांक पोरमोणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. कोरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सवें जियेता तुमच्या कुडीचें मोदें लेगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित केल्यात. जाणें जेजूक मनांतलो नव्यान जिवन केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्यानांतलो पुनर्जिवन केला तोच तुमचे सवें जियेतलो आपल्या आत्म्या वरवीं. तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सगलीं बारबोड म्हणुया. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराची आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवीत ठिकाणांक पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पोळक्या वस्तूंक लोबडोना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसलेच मनशांक. जबाब. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सोरेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोडीत सोडीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलीं मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. उद्गार. सोरेस्पोर म्हणटा, पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून तो जियेलो म्हाका जाय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या गालिलियाकारांक मारून पिलातान तांचें आनी ते भेटयताले त्या बोलयांचें रगत एक केलें. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाड दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचें पडलें देखून
सगळ्या हेरा गॅलिलियाकारां परस हे गॅलिलियाचे मनीस अदीक पातकी असले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गफूर मोडून पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुजाल्यान रावतल्या हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी तांणी ही वपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यान एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो ओसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडयता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालिसर हेंय वरस तें आसूं दी. घडीक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. झाड आनी फळ, कूड आनी ओत्मो. बाबडीनो आयज हे 2 विशय आमी ह्या वाचपांनी आयकता. झाड आनी फळ म्हणटा तें आमच्या जिविताक लागता. आमी जण एकलो झाडां कशीं आनी झाडां कशीं आमी फळां दिवपाक जाय. आनी जो कोण फळ दिना तो उपकारो ना. जो कोण फळ दिना तो स्वात आडयता. जो कोण फळ दिना तें झाड कातरून उडोवपाक पडटा. पूण दुसरी बाजू, हो जो मोळो वसयतलो आसलो तो आपल्या दोनया लागीं मांडटा. फळ दिवंक ना 3 वर्सां वय. पूण 3 वर्सां तुवें पासेंस काडलां आनी कितलेशे पासेंस काड. हे पावटीक ताका आनीक एक पावटी ताच्या मुंडाक हांव आडे काडटां, सारें घालतां आनी मागीर घोडे फळ जायत. एक भरवसो, होप. आनी हो भरवसो ह्या झाडाक आनीक एक चान्स दिता, आनीक एक सयेक. जरी तर मागीर तरी पूण जायना, इतलें सगळें केल्या उपरांत तरी पूण फळ दिना जाल्यार मागीर तूं तें कातोर. आनी आमी सगळीं कातरून पडना जावच्याक भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान जशें भाग्योन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, आमकां जेजू क्रिस्ताचो हें सोडवण आसा. आनी जीं कोण जेजू क्रिस्ताचो हें आसात तांकां फॉर्मण ना. देर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीजस. आनी आमी जरी तर जेजू क्रिस्ताचो हें आसात जाल्यार ह्यो वस्तू समजून घेवपाक आमकां भोव गरजेचें. कुडीच्यो वंडावण्यो आसात आनी ओतम्याची ओड आसा. जी कोण कुडीच्या वंडावण्या फाटल्यानूच वेतात ती पातकान पडटा आनी तांकां कातरून उडोवपाचो सोयेग येता. जी कोण ओतम्याचें आयकतात, कित्याक ओतमो फटयना, जी कोण ओतम्याचें आयकून घेतात आनी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत मांडटात तांकां जेजू क्रिस्ताचो ही सोडवण फावो जाता. तर आमकांय भाव भयणीनो हो अणभव आसा. कशे भाशेन हें संवसारी जिवीत आमचें जियेता आसतना कुडीची वोड आमकां कशे भाशेन ओडटा. कितल्यो वंडावण्यो आसात वेगवेगळ्यो तरेच्यो. आनी ह्यो सगल्यो वंडावण्यो आसात ते वंडावण्या फाटल्यान वचत जाल्यार आमकां पातोक जाता. ह्या पासत ओत्मो जें कितें आमकां सुचयता परतून परतून तें म्हणल्यार नवसरणेचें जिवीत. आमी परतून परतून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी नवीं मनशां जावंक. हो उलो जेन्ना आमी आयकता तेन्ना जेजू क्रिस्ताचो आमकां ही कृपा मेळटा. तर हीच कृपा आमकां मागुया. आमी आमच्या जिवितान ही नवसरणी हाडूंक आनी जी आमी फळां दिवपाक जाय हें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता आसतना जावं मोगाचीं भावार्थाचीं बरवशाचीं फळां आमी दिवपाक जाय. तीं फळां आमकां दिवंक कृपा दी म्हूण आमी मागुया. आनी हेंच करूंक
हे भेटेन आमकां नव्यान जेजू आपल्या मासा रोगतान पोसता आनी आपल्या मासा रोगतान पोसता तेन्ना आमच्या असोक्तायांचेर जैत व्हरूंक सगल्यांक आमकां असोक्तायो आसात आमी सगळीं मनशां आनी मनशाळ असोक्तायो ज्यो आसात तांचेर आमी जैत व्हरूंक ह्या जेवणान आमी वांटो घेता तर देवाच्या उतरान आनी जेजूच्या मासा रोगतान आमी ही सोडवणेची वाट नवसरणेची वाट चलूंक आनी जेजू सवे आमची सोडवण जावंक हे भेटेन कृपा मागुया. Beton Git Gevia, C32, page number 42. Tuझ्या उदारपणात आमकां दाखाचो सोरो ताका भेटयता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्लाच्या वैभवान बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोयरी सुम्या संवसाराच्या संवकारांत आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दळून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक पडजोडीत मुखामळपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांको आमरी देयाची माई सांगाती भाग्यवन झुजे जपोती भाग्यवन दोत्ता भाग्यवन जेवास आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. क्रिस्ता जेजू सवे आमकां सगल्या वायटांतली आनी सगल्या त्रासांतली देव निवारता. हीच कृपा आमकां सगल्यांक फावो जावंक विस्वासान भावार्थान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F6 पेज नंबर 88. Jesus,